हे सांगूंक कोत्ता की आयज हांवें दाबोलीचे आयज हे फॉर्म हांवें आयज भरला। हांव हे आयच्या दिसाक हांव सगळे आमच्या दाबोली भाव भयणांक म्हज्या वोटरांक हांव सांगूंक कोत्ता ते हे दोन टर्म जाली 2012 आनी 2017 हांव दाबोलीन आसलो। हांव वास्को कॉन्टेस्ट केल्लें पण हे फावटी हांव परत दाबोली आयला। हांव सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता जेन्ना हांव दाबोली हे फावटी कॉन्टेस्ट करता आमच्या सगळे वोटरां कडेन भाव भयणां कडेन हांव मागता तुमी हे फावटी म्हाका वोट दिया आनी हे फावटी म्हाका जिखोवन दिया। दाबोलीन तुमी गेले पण दाबोलीन कित्या खातीर गेले अशें कितें दिसून न्हू दाबोली वचपाक कारण म्हणटा तें हें जेन्ना हांव ह्या ज्या दाबोली पार्ट ऑफ दाबोली हे पयले वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन आसले म्हजे वोटर लायक न्यू वाड्या सकल आनी चिकालीन हे सगळे वोटर आमचे अबाउट 15 ते 16,000 वोटर्स आमचे वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन आहात। जेन्ना डिलिमिटेशन येयले 2012 तेन्ना ते दाबोली पडले आनी आमी वास्को पडले। आतां अशें जेन्ना हे पावटी हाका जायते जाणांनी दाबोलीच्या भाव भयणांनी वोटरांनी बरे मागपी आमचे वोटर आहाय तेणी की सांगलें की फिलीप बाब तूं हे पावटी दाबोली कॉन्टेस्ट कर पूण वास्को ना। पण इवन हांव जाणा जेन्ना हांव वास्को देखून आयज कॉन्टेस्ट करून आसतना गेलो जेन्ना आयज नॉमिनेशन बत्ता आसतना म्हाका जायत जाणांनी म्हणलें फिलीप बाब तूं आमकां सोडून दाबोली गेलो पूण दाबोली भाव भयणांचे वोटर म्हाजीच की गेले ते पावटी 2 पावटी तेणी म्हाका जिखोवन हाडलेलो। एक पावटी म्हणटा ते 2099 इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन आनी दुसरें म्हणटा ते 2007 म्हाका तेणी ह्या म्हज्या वोटरांनी जिखोवन हाडलेलो। तेका लागून आयज तेंचे आयकून हांव आयज दाबोली शिफ्ट जाला की म्हाका दाबोली जे काम करून ह्या लोकांक दाखोवपाक जाय आनी जे दाबोलीचे वोट जे आमची भाव भयणां आसा ते कडेन हांव वोट मोगान मागतलो पूण रागान न्हू हो दादागिरीन न्हू। आयज हांव घरांनी जेन्ना दाबोली हांव भोंवता तेन्ना हांवें दाबोली म्हज्या भाव भयणाचो मोग म्हजेर पयला।